नवे शिक्षणीक धोरण हे भुरग्यांच्या उदरगती खातीर महत्वाचे थारता। भुरग्यांच्या शिक्षणीक आनी मानसीक उदरगती खातीर पालकांचोय सक्रिय सहभाग गरजेचो आसा। नवे शिक्षणीक धोरण कशे तरेन फायदेशीर आसा हे विशीं वाळपय आयोजीत केल्ल्या नवे शिक्षणीक धोरणाच्या कार्यशाळेंत शिक्षक तज्ञांनी पालकांक मार्गदर्शन केलें। सुमार 1500 पालक ह्या कार्यशाळेक हाजीर आशिल्ले। विद्याभारती गोवा पालक व्यासपीठ आनी तालुका शिक्षणाधिकारी कार्यालय सत्तरी हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। सगळे NEP म्हणजे कितें तर सरांनी आता आपल्या सेशनांतल्यान आमकां मार्गदर्शन केल्लेच आसा। तशेंच आमच्या सगळ्या शिक्षकां खातीर जायती वर्कशॉपां गेली 3-4 वर्सां फाटल्यान जायत आसात। प्रायमरी शिक्षकां, हायस्कुलाच्या शिक्षकां सगळ्या माध्यमांतल्यान ही सेशनां जाल्लेली आसात। NEP गोंयान सगळ्यान पयलीं हायर एज्युकेशन हांच्या अंतर्गत सुरू जालें। डिग्री प्रोग्रामांतल्यान 23-24 सालान BA, BSc, BCom तशेंच इंजिनियरींग कोर्स डिग्री प्रोग्राम अंतर्गत सुरू जाले। स्कूल एड्युकेशन स्टँडर्ड 9 2024-25 सेमेस्टर सिस्टम सुरू जाले। तशेंच आता 2025-26 सालान स्टँडर्ड 3rd and स्टँडर्ड 6 आमी NEP फॉलो करपाचे आसा। तशेंच 2027-28 मेरेन बाकीच्या सगळ्या स्टँडर्डांक ते सुरू जावपाचे आसा। म्हाका अशें दिसता की NEPंतल्यान भुरग्यांक सगळे आपले आवडीचे विशय शिकपाची संद मेळटली। विजयासारख्या शिकवला जाणार आहे। ग्रॅमरचं तुझं 6वी पुस्तकं पालकांनी हाताळली असतील तर लक्षात आलं असेल। अगोदर आम्ही शिक्षणात असं आहे की जे सरकार जे रिसर्च डेव्हलपर मुलांच्या भविष्यासाठी करतात ते सगळं चांगलंच असतं। असं नव्हे की मागील एज्युकेशन पॉलिसी वाईट होती, नाही, आपल्याला अपडेट व्हायला पाहिजे।